कुर्सा वाटेचो नियाळ प्रस्तावन मोगाशानो कुर्साची वाट जेजूचें जिवीत कश्ट आनी मरण नियाळ करूंक आसचे एक बोव उंचले हातेर। हे कुर्सा वाटे मुखांतर जेजूच्या कश्टांत आनी पाशावांत आमी वांटिली स्वताव, मात्र न्हय आमच्या सल्वासावांत जेजूच्या त्यागाचो आनी बलिदानाचो महत्व कितें म्हणलें समजून घेता। सांगाताच मनशा जिणयेंतले कश्ट कशें फूड करीत म्हणली जाणवाय आमकां मेळटा। मोगाळा जेजू, तुजे संगी ही कुर्सा वाट आमी समकताना तुवें केल्ल्या जिवाच्या बलिदानाचो मिस्तेर समजून घेवंक आमकां गिन्यान आनी जिणयेची कुर्सा वाट समकोवंक आदार दी। पयलेच ते साव जेजूक मरणाचे फर्मान दितात। आमी तुका नमस्कारतानी पात करता, सोम्या जेजू क्रिस्ता। कित्याक तुझ्या भागेवोन कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार। देवाक मात्र जिविताचेर आनी मरणाचेर अधिकार आसा। हो अधिकार मनशांनी वापरतना मनशा जिणयेच्या पवित्रपणाक कुराड मारलेले परी जाता। बरे करीत गेल्ल्या जेजूक जिविताच्या दाताराक मनीस जाल्ल्या पिलातान मरणाचे फर्मान दिवचे चरित्रांतले भोव खराळ घडीत म्हूण सांगीत। पिलातान अनितीन आनी अधिकाराचे आशेन सर्गा संवसाराच्या सोडवंदराक मरणाचे फर्मान दिले। आयच्या संवसारांत अधिकाराचे आशेन पयशांच्या बळान आनी माना खातीर निरापराधी लोकांचे जीव घेवचे जायते पिलात आमचे मदें आसात। असल्या व्यक्तींच्या परिवर्तना पासून मागया। सोम्या मनशा जिवाचे मोल समजूंक ते सांबाळून व्हरूंक तुजो आधार दी। सोम्या काकुळतामची कर। सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे। दुसरेच ते साव जेजूच्या खांदार कुरीस दितात। आमी तुका नमस्कारतानी पात करता, सोम्या जेजू क्रिस्ता। कित्याक तुझ्या भागेवोन कुर्सा वरवीं
सोडयला सगळो संसार कसलोच अपराध करिनातल्या जेसूक अनितीचे वाटेन अपराधी करून भारादीक कुरीस ताच्या खांदार दिवन कालवारीचो दोंगर सोमकोंक बोळ करतात. नलिसायेचो अकमानाचो आनी अपराध्यांक शिक्षा दिवंक फावो सरलो कुरीस जेसूच्या खांदार दिताना ताचो मान काडून अकमान करून ताची केळकुळा केली. हेरांचो मान काडूंक सुलभ, पण बरें करचे एके व्यक्ती विशीं बरें उलोवंक आनी ताका आदार दिवंक जायते फावटी कश्ट जातात. सोम्या जेसू हेरांचो मान राखूंक व्हरूंक आदार दी. तुजे परी मोगान, धैर्यान आनी सुस्मिकायेन अकमानाचो, कश्टांचो आनी दगदवणेचो खुरीस स्विकार करूंक जिणयेचो पर्वत समकोवंक आमकां आदार दी. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. तिसरे स्तेसांव जेसू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कारतानी पात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भागेवोन कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संसार. भारादीक कुरीस घेवन कालवारीचे मेटा समकोवचो जेजू कुर्सा पोंदा पडटा. कुर्सा पोंदा पडलेल्या जेजूक शिपायांनी निश्ठुरायेन चलयतना भोंवतणी आसलेल्या लोकांन ताची केळकुळा केली. कोणी एकल्यान तरी मुखार येवन जेजूक कुमो करूंक प्रयत्न करूंक ना. सलवनेच्या कुर्सा पोंदा पडून कस्ततल्या म्हज्या भाव भयणीक कुमकेचो आदार दिलो तर खंडीत जावन परत तांचें जिवीत जियोवंक आदार मेळटा. सोम्या विविध तरांच्या कुर्सा पोंदा पडून कस्ततल्या लोकांक आदार दिवंक उदार काळीस म्हाका दी. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. माये
34 जेजू आपले दुखेस मायेक पळयता. आमी तुका नमस्कारतानी पात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या भागेवोन कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. हर एका भुरग्याक तांच्या कस्ता वेळार आवय आधार दिता म्हणलो वर्तो संदेश कालवारीच्या पयणार जेजूची आनी मरियेची भेट आमकां कळीत करता. कस्ततल्या भुरग्यांक आवयचो सांगात आनी आधार खंडीत जावन हर एक कस्त धैर्यान फुड करूंक आधार जातात. कालवारीच्या पयणार जेजूक मरियेची भेट ताचे पयन धैर्यान फुडें वचूंक आधार जाली, मात्र न्ही एकामेकांक बुजावन दिवंक आधार जाली. मोगळा जेजू भुरग्यांच्या कस्तांत दीस रात म्हणले परी वांटिली जावच्या आवय बापायचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हर एक भुरग्यान तांच्या आवय बापायचो त्याग सॅक्रिफीस समजून तांकां फावो तो मान आनी आधार दिवंक फावो कर. सोम्या आकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. मरी आमची मोगाळ माता मोगान आमकां सांबाळता. पाका कोणांतले बाळांक आमकां राखून सरकाक वन पायता. 5 सिरेनाचो शिमाव जेजूक खुरीस व्हावंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कारतानी पात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या भागेवोन कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. कालवारीच्या गुड्यार जेजू खुरीस होवन कस्तांनी आपणाचे पयन समकताना सिरेनाचो शिमाव ताचो खुरीस होवंक कुमो करता. शिमावचे हे कुमके वरवीं एके घडये कुर्साचें वजन हाडू जाताना जेजूचे कुडी भितर एके रितीची सकत भरून आयली आनी ताची फुडली वाट समकोंक आधार जाली. कस्ततल्यांक आधार दिवची एक दैवीक करणी. हे करणे मुखांतर सिरेनाचो शिमाव चरित्रेंत अमर जालो, मात्र न्ही हेरांक कुमो करच्या मिसावांत तो आदर्श जालो. हेरांचे कस समजून तांच्या गरजांक पावचे सिरेनाचो शिमाव आयच्या संवसारांत गरज आसात. सोम्या जेजू सिरेनाच्या शिमाव परी हेरांचे कस समजोवचें काळीज आनी तांकां कुमो करचें बरें मौन म्हजे तैरस. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. सवेस्ते साव वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कारतानी पात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता.
कित्याक तुझ्या भागेवोन कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संसार. कस्तान संपडलेल्या मनशांचे मुखामळ विद्रूप समचे सहज. सडाव जावन एक व्यक्ती कस्तांत आसा वा ना म्हणले ताचे मुखामळ परगट करता. खालवारीच्या पैणार असलेल्या जेसूचे मुखामळ विद्रूप जाल्ले मात्र न्ही, जरबादांच्या मारा वरवीं आनी खांट्याच्या मुकुटाच्या घाया वरवीं घायेल्ले. त्या घायातावन येवच्या रक्ता वरवीं, घामा वरवीं आनी धुळी वरवीं जेसूचे पैन कस्तांचे जाल्ले. त्या वेळार वेरोनिकाचो तुवालो जेसूचे मुखामळ नितळ करता मात्र न्ही, ताचो दैवीक परिसर भोंवतणी पासारता. हो तुवालो आनी वेरोनिकाची ही करणी जेसूच्या पैनाक नवें बळ दिता. वेरोनिकाचे हे वर्ते करणेक जेसू ताच्या पवित्र मुखामळाचे रूपणे वेरोनिकाक इनाम जावन दिता. मोगळा जेसू हेरांच्या मुखामळाचेर आसलेले खस्त, दूख, बेसाराई फारकूंक आनी तांकी परमाने कुमो करूंक म्हाका आदार दी. सोमिया काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. सातवें स्तेसांव जेसू दुसरे पावटी पडटा. आमी तुका नमस्कारतानी पात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या भागेवोन कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संसार. जेसूचे दुसरे पडणे दोन संगती आमचे मुखार दवरता. पहिले त्या कुर्साची चढाई, दुसरे जरबादाच्या मारांनी नित्रांनी जाल्लो जेसू. कुडींतले बोळ वणे जाताना कुर्साची चढाई आपशींच चडता. हे वरवीं जेसू धरणीक शेवटालो. कुर्सा पोंदा पडलेलो जेसू परत उठलो आनी परत समकालो. मनशाचे जिणयेंत पडणे सहज, पण त्या उपरांत परत उठोवंक करचें प्रयत्न आनी फुडें वेचे चिंतप भोव गरजेचें म्हणलें जेसू शिकयता. सोमिया जेसू, तुजे परी धैर्यान हांवें म्हज्या पडण्यांतावन उठोवन जिणयेचे कस्त फूड करूं आनी जिणयेचे अखेर पर्यंत झुजोवंक तुजो आदार दी. सोमिया काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. भागेवोन कुर्सा कालवारीच्या, कुर्सा आमच्या सोडवणेच्या. भागेवोन कुर्ता जिविताच्या, कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. भागेवोन कुर्सा कालवारीच्या,
8 साव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी पात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या भागेवून कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. जिणयेंत कस्त नातल्या वेळार हेरांक बुसावन दिवंक सुलभ, पूण जिणयेंत कठीण कस्तांक सांपडलेले एके व्यक्तीन आनी एके व्यक्तीक बुसावन दिवंक तितलें सुलभ न्हय. जेजू कठीण रितीन कस्ताता जाल्यारय तो हेरांक बुजयता. ताच्या कस्तां प्रास चड आपणा पासत रडतल्या जेरुसलेमाच्या स्त्रियांची ताका बिरमोत दिसता. देखून तांकां ताणें बुजयलें. जेजूची बुजावन दैवीक सत्तेन भरलेली जाल्ल्यान ती बुजावन हर एकल्याक धैर्य दिता आनी भरवोसो जिवाळ करता. सोमयान जेजू म्हाका एक बुसावन दिवची व्यक्ती जावंक आदार दी. म्हज्या कस्ता वेळार म्हाका बुसावन दिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या व्यक्तींक तांच्या कस्ता वेळार बुसावन दिवचें देणें आनी भाग म्हाका फावो कर. सोमया कापड तामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. कुर्सा बोक्सान्याच्या काकुतीच्या भरवोशा आमच्या मोगाच्या. कुर्सा जैतेवंत ताराणाच्या कुर्सा क्रिस्ता रायाच्या. नवेस्ते साव जेजू तिसरे पावटी पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी पात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या भागेवून कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. कुर्सा पोंदा जेजूचे तिसरे पडणे मनशा जिणयेंत सल्वनेचे नीस रूप दाखयता. अस्कत मनशा सैमांत एक जाल्लो जेजू कालवारीच्या पैणा वेळार परत परत पडलो. ह्या पडण्या मुखांतर सल्वनी आमच्या जिविताचो एक वांटो म्हणलें दाखोवन दिता. पडण्यांत वा सल्वनेंत जेजूचे मिसांव संपोवंक ना. बगार जैतांत आनी जिवंतपणांत संपूर्ण जाले. जिणयेंत साधन करचें म्हणले व्यक्तीक हर एक पडणे चिंतूंक एक अवकाश शिवाय सल्वनी वा अंत्य न्हय. सोमया जेजू म्हजे सल्वनेंत तुजी कुमोक मागोवंक आदार दी. हर एक सल्वनी मुखल्या हंताक आदार जावंक आनी जिणयेचें झूज धैर्यान झुजोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. सोमया काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. बापा तांकां भोगशी ते कितें करता तें नेणांत. बापा तांकां भोगशी ते कितें करता तें नेणांत. Papa
10वें तेसांव जेसूचे आंग वस्तूर काडून ताका विनगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी पात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या भागेवोन कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. कालवारीचे वाटेर कठीण निस्तुरायेन चलयलेल्या जेसूक निमाणे शिपायांनी ताचे आंग वस्त्र सयत वोडन काडलें. सगळ्या ताच्या जिवितांत ताची म्हणली आसलेली एक वस्त म्हळ्यार तो दोगलो. आपणाची पवित्र कुडीचो मान दमच्याक वापरलेलो तो दोगलो वोडन काडतना ताचे पवित्र कुडीक तांणी अपमान केलो. मात्र न्हय, मनशाचे कुडीक मान गौरव आनी मर्याद आसा म्हणले सत ते विसराले. आज संवसारांत विविध खाराणांक लागून मनशा कुडीचो मान लगाड काडतात. सुमया जेसू देवान मनशाक आपणाच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायेचो जावन रचला म्हळे पवित्र पुस्तकाचे सत सदांच बुगडास दवरून मनशा कुडीक फावो तो मान दिवंक म्हाका आदार दी. सुमया हाकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. गेत्सेमानी मोळ्यान जेसूशी सांसवेरेगलो खंतीनानी दुखान भरून सगळो स्कोळवळ्ळो. कोळसाणेची काल्स चिंतून रगत तो घामेलो. जिवांत आपल्या भोगता तेशी सांगा लागलो. इकरावे सेसांव जेसूक कुर्सार खिळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी पात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या भागेवोन कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. जेसूच्या काळार कुर्सावनी मनशाक लगाड काडूंक सालतेर आसलेली एक क्रूर रीत. ही रीत मनशाक कठीण कस्तूंक आनी लांब काळ जिवाचे आटेविटे भोगूंक आनी निमाणे वळवळून मरोंक सोडता. असल्या कुर्साच्या मरणाक बरे करीत गेल्ल्या सुमयाक कुर्सायलो. आपणाच्या हातापांयांक रोंबुल्ले ते 3 खिळे आनी उपरांत त्याच 3 खिळ्यांचेर जेसू उमकाळतना जेसूक जाल्ली दूख आनी कस्त चिंतूंक असाध्य. सुमया जेसू, म्हजे खातीर तुवें तुजे हात पाय कुर्साक खिळावंक सोडले आनी कठीण दूख तुवें सोंसली. तुवें म्हाका दिल्ले हात आनी पाय हेरांक खिळावच्या बदलाक बरें करूंक, सेवा करूंक आनी गरजेवंतांक आदार दिवंक वापारीशें म्हाका प्रेरण दी. सुमया काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. थंय थांव थोडी मेटान जेजू मुखार गेलो. मोगाळ आपल्या बापा लागीं मागोंक लागलो. बापा ही काल्स निवार मोचे वयली नई मोची खुशी जाव तुची खुशी. बापा ही काल्स निवार मोचे वयली नई
12 साव जेसू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कारतानी पात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या भागेवोन कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. नाली सायेसो आणि अपराधाचो गुर्तू जाल्लो कुरीस तुज्या खांदार दिलो. मात्र न्हय, तो कुरीस खालवार पर्वत पर्यांत व्हांवूंक आनी त्याच कुर्सार तुका खेळावंक शिपायांनी तो वापरलो. सुमया जेसू, तुजो मोलादीक जीव त्या नलिसायेच्या कुर्सार तुवें भेटोवन दिलोय. तुज्या जिवाच्या पवित्र बलिदाना मुखांतर नलिसायेचो कुरीस सयत पवित्रपणाचो आनी साल्वासाचो संकेत जावन बदललो. आज तोच कुरीस म्हाका आदार, धैर्य आनी नवो भरवसो दिता. सुमया जेसू, तुवें मरण पावल्लो कुरीस हांव कुशेन पटलून धरता. त्या कुर्साचे सावळेंत सदांच जियोंक आनी तुजो मोग, त्याग आनी सॅक्रिफीस नियाळोवंक म्हाका आदार जावं. सुमया काकूळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. खंय आसा मोरणा तुजें जय, खंय आसा मोरणा तुजें कूड. जैतान मोरणा किळून सोडलां, पुनर्जीवन क्रिस्तान जैत जोडलां. तेरा साव जेसूची कूड देवून मरियेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कारतानी पात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या भागेवोन कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. जेसूचे जिणयेची निमाणी घडी मरियेच्या दोळ्या मुखार आसा. आपणाच्या तरणाट्या पुताची निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार घेवचे व्हड एक पंतावन मरी कुशेन स्विकार करता. तुजे कुशे प्रमाणे जाव म्हूण गब्रियल बडव्या मुखांतर मरियेन देवाक दिल्ली जाप तिचे जिणयेच्या हर एका घडितांनी प्रत्येक रितीन आपणाच्या पुताची निर्जीव कूड हातांत घेतना खरी जाली. मोगाड दुखेस्त माये, तुजें धैर्य विशेष. हांव तुजें भुरगें. जिणयेचे संदिग्ध परिस्थिती वेळार प्रत्येक रितीन मोगाची मनशां मरण पावतना धैर्यान असली परिस्थिती फूड करूंक म्हाका आदार दी. सुमया काकूळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचे. संवसार उदेलो सूर्य बुडलो, जैते जीवन क्रिस्ताय उदेलो. पातकाचो काळो पळोवन धांवलो, भरवसो मनशा थंय उमाळलो.
14 दिसांव जेजूक केपितात. आमी तुका नमस्कार आनी पात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या भागेवोन कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. आरिमतेयेच्या जुजेन जेजूची कोड मानान आनी गौरवान फोंडांतनी केपिली. संवसारी दृश्टेन खें घडीत मनशा जिणयेचो निमान वांटो जाल्यार भावार्थाचे दृश्टेन नव्या जिविताची सुरवात म्हणलें आमी वळखून घेता. फोंडांतनी केपिल्लो जेजू तिसऱ्या दिसा जिवंत जाताना मरण तात्कालीक आनी जिवीत अमर आनी शाश्वीत म्हणलें सत जेजून दाखोवन दिले. सोम्यान जेजू पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान दिसपडते जियोवंक आनी सासणाचे जिणयेक लक्ती जावंचे तसली पवित्र जिणी जियोवंक आधार दी. सोम्या हाकुळ तमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. क्रिस्त आमचे पशोत खालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. सोम्यान जेजू तुजो पाशांव नियाळून तुजे कस्त मरण आमी नियाळ केले. तुजे संगी खालवारीच्या पर्वताक समकोन हे कुर्सावटे मुखांतर कस्तांचो अर्थ समजून घेवंक प्रयत्न केले. धैर्य सांडिनासतना खालवारीची मेटां समकोन कुर्सार जिवाचें बलिदान केल्ल्या जेजू आमकां तुजो आधार दी. दिसपडत्या जिवितांत विविध रितींनी कस्त अनवरां आनी सलवनेच्या कुर्सापंदा पडून कस्ततेल्या भावां भयणीक आधार दिवंक आमकां आधार दी. आमकांय आमचे जिणयेची कुर्सावाट समकोवंक धैर्य कृपा आनी बोड दी. शेवटी तुज्या रासांत ससनाक जियोवंक आमकां फावो कर. आमीन. पापा साहेबाच्या इराद्या पासत आमी मागया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजे कशें सरगार जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या आमकां शिताव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणलेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरले श्री तुजे संगता श्री आमी तूं सुदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेसो. भगेवन मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आता तशी आता आनी सदां सर्वता. आमीन. कुर्सा वरवीं कुरो आमकां दिलो, गोवांकण मातयेंत तांकिल्लो आयलो, मरणाच्यो सांखली ताणें तुटयल्यो, सर्गादार वाटो आमकां